आमचो गोंयचो व्हडलो मनीस. म्हाका दिसता आयज संवसारान 21व्या शेंकड्यान तरी ताजे इतलो व्हडलो विद्वान, सगळ्या फिल्डांनी काम केल्लो, इंडोलॉजी, संस्कृत स्टडीज, लिंग्विस्टिक्स, थियोलॉजी, आर्किटेक्चर, आर्ट, कोणूच ना दुसरो गोंयांत. आनी रोमन कॅथलीक आसूनय तांणी इंडियन सिविलायझेशन, आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर हाजेर इतलो उजवाड घालो. इंडियन आर्किटेक्चर सारकें ताजें पुस्तक, भाशेचो अभ्यास कोंकणी भाशेचो, देखणी ताजें कल्चरल दायज आसा, सांस्कृतीक दायज आसा, तें देखदिणें अशें काम ताणें करून दवरलां फाटल्यान. आनीक असो एक मनीस आज गोंयांत इतले दीस आमचे भितर आसा आनी तांणी आपल्या स्टायलीन एक चित्रां जीं काडिल्लीं आसा हांगा इंडियन आर्ट कल्चर याद करून दिवपी आदल्या काळाची, ती पळयली जाल्यार आमी खूब हजारो वर्सां फाटल्यान गेल्या कशें दिसतात. आनीक अशें दिसता की आमच्या भितर एक असो एक नवीन कलाकार आसा जाणें इंडियन कल्चर, आमची भारतीय संस्कृती जी आसा ती सारकी डायजेस्ट म्हणजे सामकी एसिमिलेट केल्ली आसा. आनीक खूब फावटी याद जाता की हें जें ट्रेडिशन ताणें खेळयलां, दशावतार, काली, कालिया मर्दन, सादे सादे कलर्स, सादे सादे लायन्स, आनीक कसलेंच ऑर्नामेंटेशन ना, आनीक सगळो ताणें कॉस्मीक सायकल जें आसा, जें संवसार उदेता, वाडटा आनी मागीर हें जाता, ताजो डिस्ट्रक्शन जाता, जाल्यार तें कालीचें ताणें शिवाचें तांडव बी सगळें आसा तें कॅप्चर केल्लें आसा. तें आपल्या हांगा एक 10-12 चित्रां जीं हांवें पळयलीं तीं, आनीक तीं चित्रां दाखयता आमकां की गोंयची एक महान एक ट्रेडिशन आसा. त्रिनदाद आसा, फ्रांसीस न्यूटन सोजा आसा, मागीर लक्ष्मण पै आसा, कितलेशेच नांवां घेवपाक जाता, दिनानाथ दलाल बी अशीं आमचे कडेन. त्या परसय बी वेगळें अशें तरेचें ताणें आयज आमकां चित्र प्रदर्शनांत झेवियर सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्चच्या बरेपणान पळोवपाक मेळ्ळें. आनी म्हाका खास ह्या खातीर भोगता की हांव व्हडल्या गोंयकारां भितर जाका चडांत चड हांव रिस्पेक्ट मान दितां आनी जाच्या मुखार आमी तकली बागोवपाकच जाय, तो दोतोर जुजे पेरेरा आयज आमकां हांगा आयकुपाक मेळ्ळो, पळोवपाक मेळ्ळो, उलोवपाक मेळ्ळो, म्हणून हांव खूब धादोस आसा. आख्ख्या गोंयकारांनी असलो मनीस आमच्या भितर आसा म्हणून खोस परगटावपाक जाय आनी ताका चडांत चड आमी आयुश्य आसा तें आवडेवपाक जाय.